नमस्कार सगळ्यांचे स्वागत असा गोय विधानसभेन शियाळी अधिवेशन चालू असा आणि आयज ह्या शियाळी अधिवेशनाचो तिसरो दीस सो आयज खुबशे विषय जे आसात ते आयज विधानसभेन येयल्ले तितून एक महत्वाचो विषय असो आसा की रस्त्यांक लागून आतां खुबशे अपघात जाता म्हणटा आमी आनी रस्ते जे खणटात तो विषय धरून मागीर क्रायम्स हे सगळे विषय येयल्ले हेंचेर सगळ्यांचे चर्चा करपाक लागून माझे बरोबर आसा अवित बगळे सर जे दैनिक गोमंतकाचे चीफ रिपोर्टर सो आयज सगळ्यान पयलीं हांव अवित सराक विचारता सर आयज आमी पळयले क्वेश्चन आर सेशन जो आसा तो बरोच गाजलो तितून दाजी साळकरान फर्स्ट क्वेश्चन काडलो तो म्हणजे रस्ते जे आतां खंयचे डिपार्टमेंट येता आनी आपल्याक कितें केबल घालपाक जाय म्हणटा पायपलायन घालपाक जाय म्हणटा आनी खणटा आनी ताका लागून रस्ते जे बरे घातलेले असतात बरो डांबर घातलेलो असता तो खणून तो शेताचो तो पडलेलो असता आनी ताका लागून खुबशे त्रास जातात सो हे विशयाचेर सर मागीर दिगंबर कामत जो आसा दिगंबर कामतान उत्तरूय दिल्लें की एक म्हयनो पयलीं म्हणटा तो जे डिपार्टमेंटाचो इंजिनियर आसा तेणी इंटिमेशन लेटर दिवपाक जाय नाजाल्यार तेजो जे हे समज तेणी लेटर दिवना जाल्यार जो आसतलो एक्झिक्युटीव इंजिनियर तो रिस्पॉन्सिबल आसतलो अशें तेणी आयज उत्तर दिल्लें सो एकंदरीत हो जो विशय आसा तो तुमी सर कसो पळयता कितें आसा खबर आहा खंयचें सरकार आसता सरकाराची वेगवेगळी खातीं असतात त्या खातीमध्ये कॉर्डिनेशन आसपाची गरज असता ती नसल्या कारणान हे सगळे प्रश्न उद्भवतात आणि दुसरी कितें आसा की एक जबाबदारी फिक्स करपाचो एक प्रश्न असता तुका एक एग्जाम्पल दिता मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा नंबर 1 कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पार्शाच्यान पेडण्या वचपी एक रस्तो आसा गेले वर्सभर जाले सिवरेज लायन घालपाक अंडरग्राउंड केबल घालपाक म्हणून तो मदल्यान फोडलो मदल्यान आयज मेरेन तो रस्तो सारको करूंक ना आतां त्या रस्त्या वयल्यान कोण आमदार वचना त्या रस्त्यान कोण मंत्री वचना ते पळयनात केन्ना तरी तो रस्तो फोडलेलो जो आसता तो एक टायम बाउंड मॅनरान तो रिस्टोर करपाचो आसता तो रिस्टोर करपाक जो कळाव जाता हातूंतल्यान सरकार कशें चलता हे आमकां दिसता दाजीन आयज जो मुद्दो मांडलो तो एक वेगळो मुद्दो आसलो तो मुद्दो अशें आसलो की हॉटमिक्स केल्लो जो रोड आसता तो 2 दिसांनी परतून फोडटात म्हणटा तो रोखडे फोडटा हो मुद्दो आशिल्लो आतां विशय हातून असो आसा की एक सर्क्युलर पावसा पयलीं कलेक्टर काडटा सावथ गोंयचो कलेक्टर काडटा नॉर्थ गोंयचो कलेक्टर काडटा ते सर्क्युलर कितें म्हणटा की पावसाळ्यान रस्ते फोडपाक मेळचे ना कलेक्टर सांगता हाचो अर्थ कितें जाता साद्या भाशेन की रस्तो फोडपाचो काय ना हाची परमिशन दिवपाचो अधिकार हो कलेक्टरा कडेन आहा नाल्यार तो सर्क्युलर कित्याक काडटा तेका जर तो विशय लागना कलेक्टराक जाल्यार तो सर्क्युलर काडचो ना न्ही तो ज्यार ती सर्क्युलर काडटा तो विशय कलेक्टराचो आतां विशय जर कलेक्टराचो जर म्हटलो आणि जर परमिशना शिवाय जर कोण रोड फोडटा जाल्यार ताचेर एक्शन घेवपाची जापसालदारकी कलेक्टराची मागीर तेका जाप कोण कितें विचारिना आयज आमी असेंब्लीन कितें पळयलें की चीफ सेक्रेटरी आणि कोणाची ते चीफ इंजिनियरांची तांची एक कमिटी करतले कोऑर्डिनेशन कमिटी करतले आनी ती कमिटी म्हयन्यांतल्यान एक फावट मेळटली ती नियाळ घेतली कोणाक परमिशन दिवपाचें ना हाचे विशीं ते थारायतले हो विशय एक बरो आसा कोऑर्डिनेशन खातीर पण विजय सरदेसायन जे सांगिल्लें मेट्रो सिटीन सिंगल विंडो क्लियरन्स बेज ऑन GIS आसात तशी पद्दत आमच्या गोंय सारक्या धाकट्या राज्यान आमी कशी लागू शकता कित्याक बॉम्बे नाल्यार बेंगलोरा पेक्षा आमचें गोंय सामकें ल्हान आसा ते मेट्रो आसा तेचे पेक्षा आमी ल्हान आसा आमचें पॉप्युलेशनूय कमी आसा एरिया घडये तितली आसूं शकता मेट्रो इतली आमची एरिया आसा पण पॉप्युलेशन खूब कमी आसा म्हणजे नवी टॅक्नॉलॉजी जी आसा ती आमी एडॉप्ट करपाक जाय दुसरें म्हणजे कितें एक मुद्दो आयलो की तातूंतल्यान युटिलिटी जे केबल आसता युटिलिटीचे जे पायप आसता उदकाचे पायप आसता सिवरेजाचे पायप आसता केबल आसता आनी कितें कितें जे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटीचे केबल आसता कितें कितें घालपाक एक डक्ट करपाक जाय तो डक्ट करपाक खूब खर्च येतलो अशें PWD मिनिस्टराचें म्हणणें आसलें की आमी पायलट प्रोजेक्ट करून पळयता आनी मागीर तुमकां सांगता म्हणून पण ताचेर विजय सरदेसायन फातोड्ड्यान तसो रोड केला न्ही 1.8 किलोमिटरचा रोड त्यांनी केला 2 किलोमीटर केला म्हणजे त्यांना पायलट प्रोजेक्ट सुद्धा करपाची गरज ना
तो पळोव येता ताका कितलो खर्च येयला हे काडूं येता आनी तशें करूं शकता. आनी दुसरें म्हणजे रस्तो परत परत फोडप, लोकांक त्रास करप, परतून तेचेर डांबर घालपाचेर खर्च करप, हे सगळें टाळपा खातीर एक फेज वायज मॅनराचेर समजा आमी अशें धरले की स्टेट हायवे आमी पयलीं ह्या पद्दतीन करतले, डक्ट दवरून, युटिलिटी डक्ट दवरून करतले, मागीर डिस्ट्रिक्ट हायवे करपाक शकता, मागीर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड करूं शकता, मागीर आमी गांवांतले मेन रोड करूं शकता. अशें करून करून आमकां केन्ना तरी हें सगळें करचें पडटलें. हें करपाची गरज कित्या खातीर आहा? आतां आमचे कडेन 13 तालुके आसा, कितलेशे म्युन्सिपालिटी आहा, 191 पंचायत आसा. हें सगळें म्हणून आमची एक स्टेट जाल्या. पूण अर्बनायजेशनाचो रेट जर पळयलो जाल्यार आमी एक व्हडली सिटी जावपाच्या दिकेन पावलां मारपाक लागले. ताका लागून केन्ना तरी हे GIS टेक्नॉलॉजी जी आतां तेंच्यांनी 3 म्हयन्यान नोडल एजन्सी म्हणून PWDक अपॉयंट करून ती फुडें व्हरता म्हटली, ती आतां बेगीन करपाची गरज आहा. आनी लॉंग टर्म प्लॅनिंग म्हणटा पळय, कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विचार न करता, तालुक्याचो विचार न करता, त्याचो ओवरऑल गोवा म्हणून लॉंग टर्म प्लॅनिंग करून हाचेर मार्ग काडचो पडटलो. पण खंयचोय रोड जो केल्लो आसता तो परतून फोडप ही खंयची वायटूच गजाल केन्नाय. आनी हे गजाल खरी की एकदां खणलेलो रस्तो परतून रिपेर जरी केलो न्हू तो पयलीं सारको जायना. कोणूय सांगतले, तूं शिरोड्याच्यान हांगा डेली येता, तुका अनुभव आसतलो की रस्त्याची परिस्थिती मागीर कितें जाता ती. सो तेजे उपरांत सर आनीक विशय येयलो, तो म्हणजे क्रायमाच्या संदर्भात सर आयज खूब डिस्कशन जालें तें आमी पळयलें. हो जो क्वेश्चन आसा तो कालुसान घातलेलो खरो, पूण मागीर ताका जुळोवन क्वेश्चन युरीनूय विचारले. सो हितून सगळ्यान पयलीं जे कॉलेजींनी जे सद्याक स्टुडंट्साची मेंटल हेल्थ आसा तेजेर कालुसान बरो टॉपीक काडलो की तो म्हणटा जी नॅशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी जी आसा ती इम्प्लिमेंट करपाक जाय काही इन्स्टिट्युशनांनी. सो तेजेर मागीर CMान सांगलें की आमी ऑलरेडी कावन्सिलर बीन कॉलेजीन अपॉयंट केल्ले आसात, आनीक हे जे कावन्सिलर आसात ते त्या भुरग्यां कडेन संवाद सादतात आनी तेंचे कितें प्रॉब्लम बी आसात जाल्यार ते सॉल्व करतात म्हणून सांगलें. सो हे आमी पळयलां फाटल्या दिसांनी बिट्स पिलानीन कितें जालें तें. सो तेज्या फाटभुंयेचेर हो जो क्वेश्चन आसा तो विचारलो आसतलो कालुसान अशें आमी म्हणूंक शकता. सो ह्या विशयाक जेन्ना तुमी पळयतात तेन्ना हो विशय कितलो गंभीर आसा अशें तुमकां दिसता? हो विशय सामको गंभीर आसा. कित्या खातीर? युरी आलेमो जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसात तांच्यांनी असेंब्लींची फिगर्स दिली जी गव्हर्मेंटाचीच फिगर. त्यांनी फक्त एनालायज केली आनी त्यांनी अशें दाखयलें की लास्ट 5 वर्सांत क्रायमाचो जो रेट आहा तो 42% वाडला. तो जो ग्राफ आसा तो वाडला. क्रायम अगेन्स्ट वुमन वाडल्यात, ड्रगाचे केसीस वाडल्यात. सरकाराचे किंवा मुख्यमंत्र्यांचे अशें म्हणणें आसा की एंटी नार्कोटीक सेल जे आहा ते एक्टीव जाला आणि त्यांनी लास्ट इयर सर्वाधिक कारवाई केली आणि 112 काय 113 लोकांक अरेस्टूय केले अशें त्यांनी सांगले. 106 कितले तरी केसीस त्यांनी केल्या कळ्ळें न्ही, आनी ताका लोकांक अरेस्ट केला. ही बरी गजाल आसा. पण तांणी जो मेंटल हेल्थाचो जो विशय मांडलो कार्लुसान आनी मागीर युरीन ताका एक सप्लिमेंट केली, तर तो एक गंभीर विशय. गंभीर विशय म्हणजे कित्या खातीर? बिट्स पिलानीच्या जो एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूट बांदली वयता 5 विद्यार्थ्यांनी जीव दिलो. आयज मेरेन तेंच्यांनी जीव कित्या खातीर दिलो हे कोणूच सांगूंक शकलेले ना. म्हणजे जीव दिलो ह्या अर्थी ताका मेंटल ट्रेस आसलो. कित्याक जीव दिवपाचो निर्णय जो घेता खंयचोय मनीस कितें तरी ट्रेस आसता म्हणूनच घेता. कोण बरें दिसता बाबा आतां दिवया जीव असो कोणूच केन्ना करिना. ताका लागून तेंच्यांनी जीव दिवपा फाटली कारणां कितें आहा? तर सरकाराची मर्यादा कितें येता हेतून? सरकाराची मर्यादा अशी येता, सरकारी आणि सरकारी एडेड जे इन्स्टिट्यूट असता तातूंत कावन्सिलर सरकार नेमू शकता. पण बिट्स सारखे व्हडले GIM आसतले किंवा आतां पारूल युनिवर्सिटी आयले अशे व्हडले जे शैक्षणीक संस्था आसता तांचेर सरकारचे जे नियंत्रण आसता ते सामके कमी आसता. खूप ते कंट्रोल करिना, डे टू डे करिना. कितें घडटा ताचे ते कळना, मॉनिटर करूच शकना सरकार. कित्याक सरकाराच्या परविवान ते येयना. ते कावन्सिलर नेमपाचो तो परमनंट तोच आसतलो हे पळोवपाचें हे लोकल मॅनेजमेंटाचें काम आसा. पण बाय अँड लार्ज सरकार एखादी फ्रेमवर्क करून एखादी पॉलिसी डिसिजन घेवन
हे सगळे गजाली सुटावे करू शकता. दुसरो आता गजाल रावली ड्रग्साची. ड्रग्स आसता खंय ते इश्कॉला मेरेन पावले, गांवा मेरेन पावले, आमी सगळे आयकतात. आता ड्रग्स जे आहा ते धरतात, कोणायकी अरेस्ट जाता, एक दोगांक अरेस्ट जाता, काय तितून फॉरेनरय असतात. पूण ते ड्रग्स आयल्यान खंयच्यान आयले, तांकां ते कोणी सप्लाय केले, रूट कॉज रूट म्हणजे आता एक अरेस्ट जालो, त्याच्या फाटल्यान ताका सप्लाय करपी दोग तीग जाण कोण आसतले, ताचे मेरेन पुलीस कित्याक पावना? पुलीसच सोडून दी, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एजन्सी सुद्धा गोंयान आसात, तेंची ऑफिसां हांगा आसात. तेंच्यांनी कितलेशे फावटी ड्रग्साचे रेडी केल्ले आसात, तेंच्यांनी केसीस केल्ल्या. ते ह्या मुळा मेरेन कित्याक वचना? हो एक चिंतेचो विशय आसा. म्हाका दिसता युरी आलेमॉन हो जो चिंतेचो विशय आसा, गोंयकारांच्या मुखारलो चिंता, फाल्यां कितें जातलें हें आयज आमकां दिसता. तो एक चिंतेचो विशय एक बऱ्या पद्दतीन विधानसभेन मांडलो आनी सरकारानूय ताका एक बऱ्यापैकी जाप दिली. म्हाका दिसता अशी चर्चा जावपाची गरज आसली. मागीर तेजे उपरांत आमी पळयलें कार्लोस जो आमदार आसा तेणें हेल्मेटांचो विशय काडलो, तो एक्सिडेंटांचो विशय काडलो. ते म्हणटात गोंयान जे अपघात वाडटात तितून भितर एक हेल्मेट जे आमी पळयल्या, गोंयान पळयलां की फुडें जो गाडी चलोवपी आसता ताका हेल्मेट घालूंक शकता तो, पूण फाटल्यान हेल्मेट घालप हें कंपल्सरी ना. हे फक्त गोंयानूच कित्याक काय म्हणून कार्लोसान असो हो विशय काडलो. आनी ह्या विशयाचेर चर्चा करतना तेणी खुबशे अशे जी राज्यां आसात तेंचें उदाहरण दिलें. आनीक फाटल्यान सुद्दां आसता तेजी सेफ्टी तितलीच म्हत्वाची आसता, कित्याक फाटल्यान आसा तो, अशें कार्लोस आमदाराचे म्हणण्या प्रमाण फाटल्यान आसता तो केन्नाय कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार तो उसळून दुसरे कडेन पडोंक शकता, पूण जो कोण गाडी चलयता तो धरून एक गी हँडलाक धरून आसता, सो तो तरी एक जाग्यार आसता. सो दोगांची सेफ्टी इम्पॉर्टंट म्हणून दोगांकूय हेल्मेट घालपाक जाय अशें थंय जालें. जाल्यार सर ह्या विशयाक आमी कशें पळोवया? ह्या विशीं जागृती करपाक जाय. मेन म्हणजे कितें, सरकारान कितें करपाक जाय, सरकारान आपली जी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जी आसा, बसी, मिनी बसी, ही स्ट्रेंथन करपाक जाय. लोक टू व्हिलर घेवन घरा भायर कित्याक पडटा की ताका आपल्या कामाचेर नाल्यार इश्कॉलान नाल्यार आनीक खंय टायमार आपूण पावतलो हेची गॅरंटी नासता. आतां तूं म्हणटलो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बशी चलतात, तूं सकाळीं पणजेच्या बस स्टँडाचेर यो आनी उबें राव आनी पळय बशी कश्यो भरून येतात ते. म्हणजे आतां जर एक 35-32 सिटर आसा, तातूंत एक 10-12 स्टँडींग जर अलॉड केल्या जाल्यार तेचे तिप्पट लोक, 25 तरी आसतले, तेचे तिप्पट लोक थंय उबे बसलेले अशे तशे खंय मेळटा थंय सामकी पॅक जावन येता. सरकारान जर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जर जाग्यार घातली, तुका सांगता हो प्रश्न हेल्मेट 2 घालून 3 हेल्मेट घालून आनी तुका सेफ्टी गियर वापरपाक फाल्यां जर तेंचे सांगले तूं हांगा कितें घाल, थंय घाल, दोळ्याक हे घाल, ते घाल, कळ्ळें न्हू, जाल्यार सुद्दां रोड एक्सिडेंटाचो प्रश्न जो आहा पळय तो सुटचो ना. रोड एक्सिडेंटाचो सुटलो केन्ना प्रश्न की जेन्ना तूं लोकांक पब्लीक ट्रान्सपोर्टान बऱ्यापैकी फिरूंक दितलो तेन्ना तो प्रश्न सुटावो जातलो. ही चर्चा जाली, पूण ज्या लॉजिकल कन्क्लुजना कडेन ती वचपाक जाय आशिल्ली ती वचूंक ना. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ही तुजी वीक आसा. पब्लीक आतां म्हाका सांग, कॅपिटल सिटी पणजेच्यान आसा, पणजेच्यान काणकोण वचपाक राती लेट बस कित्याक ना? थंय शिरड्यान वचपाक बस कित्याक ना? पेडण्यान वचपाक बस कित्याक ना? तुका लेट नायट ट्रान्सपोर्ट आसपाक जाय. आतां पणजी ते पर्वरी हो लागींचो भाग. पर्वरीच्यान पणजे भितरल्या सायडीन येवपाक दिसाक 2च बशी. ते सुद्दां आतां ह्या 6 म्हयन्यान स्टार्ट केल्या, तेच्या आदी बशीच नासले. कितें चल्लां? जेन्ना तूं पब्लीक ट्रान्सपोर्ट स्ट्रेंथन करतलो तेन्ना विधानसभेन टू व्हिलराचेर 2 हेल्मेट घालपाची काय आनीक एक स्पेअर हेल्मेट दवरपाचें, अशें खंयचोच विशय चर्चेक हाडची गरज पडची ना. म्हाका दिसता कार्लोसान कायद्याची अंमलबजावणेचो आग्रह धरलो तो सुप्रीम कोर्टाचे डायरेक्टिव्स आहा आनी स्टेटाची जी रोड सेफ्टी कावन्सिलाची जी फाटली मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेनय सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सानुसार आमी एक्ट करपाक जाय म्हणून थारायल्ले. तेका लागून ती ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ते सर्क्युलरय काडला सेकंड हेल्मेटाचे. ती बरी गजाल आसा, पूण म्हजें ताचें फुडलें चिंतप आसा की तूं टू व्हिलराचे एक्सिडंट कमी कशें करतलो जाल्यार तुवें तुजी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जी आसा
ती स्ट्रेंथन सुधर न्ही स्ट्रेंथन करपाक जाय. म्हणजे आतां तुका एक उदाहरण दिता. समजा पेडण्यांतले केरी नांवाचो गांव आसा, थंयच्यान सकाळी एक बस सुट्टा पणजे येवपाक भायर सरता. ते कितें म्हणटा 7 एक बस आसा, दुसरी बस आमी 7:30 सोडया. खंय बसून ठरयता ते? पणजेन. स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीची मिटींग खंय जाता? पणजेन जाता. 7 जी केरयेच्यान जी बस सुट्टा न्हू ती पालये येसर फूल जाता. फुडें रावलो खंयचो गांव? मांद्रे, आगरवाडा, चोपडे, शिवोली. ह्या लोकांनी त्या बसीन चडप ना 7च्या. तूं 7 बस तूं स्टडी कर. ही बस आहे इतली फूल जाता, खंय फूल जाता, दुसरी बस सोडपाक जाय. ती 5 मिनटान काय जायना, 2 मिनटान काय जायना. आतां बॉम्बेन एक मिनटाक ट्रेनी आसात. 7:36 म्हणटा ते 7:37 दुसरी ट्रेनी येता. तशी गोंयान आमी बशी कित्याक सोडूं शकना? कळ्ळें न्ही? आमी फिजिबिलिटी पळोवपाक जाय, खंय खंय गरज आहा ती पळोवपाक जाय. आनी तशी बस सेवा जेन्ना सुदारतली पळय तेन्ना रस्ते अपघात म्हणटा पळय ती चर्चा बंद जातली. हेल्मेट करून कायद्याची खूब सक्ती करून हातून काय फरक पडटलो असो म्हाका दिसना. हय, तेजे उपरांत जो आयज विशय आयलो तो म्हणजे क्रायम. जी डकैती मागीर म्हणत मागीर रेप मागीर मर्डर जे गोंयान खुबशे ह्या दिसांनी नंबर आमकां पळोवपाक मेळटात. सो तेजेर युरी आलेमान हो विशय काडलो. आनीक ह्या विशयाचेर जेन्ना युरी आलेमा उलयतालो तेजें अशें म्हणणें आशिल्लें की हेचेर सगळ्यांचेर कंट्रोल हाडपाक लागून सीएमान किंवा तेच्या सरकारान एक्झॅक्ट स्टेप्स कितें घेतल्यात असो हो डायरेक्ट क्वेश्चन युरी आलेमाचो आशिल्लो. मागीर तेजेर उत्तर दितना सीएमान सांगले क्रायम डिटेक्शन रेट जी आसा ती आख्खे देशभरान गोंयची क्रायम डिटेक्शन जी रेट आसा ती सगळ्यान बरी आसा. 87% अशें सीएमान ह्या वेळार सांगलें. आनीक पुलीस डिपार्टमेंटाची जी गाडी आसात म्हणल्यार खंय अशे कॉल येयले जाल्यार 5 मिनटां भितर सुमार पुलीस डिपार्टमेंटाची गाडी पावतात. आनी त्याच बरोबर हेचो रिस्पॉन्सिबल म्हणटा तो इतले सगळे क्रायम जावपाचे जे रिस्पॉन्सिबल आसा ते मायग्रंट आसात. सो तेजेर सुद्दां तोडगो असो म्हणल्यार जे टेनंट व्हेरिफिकेशन आसा ते काडलेले आसा अशें मुख्यमंत्र्यान आयज युरी आलेमाची जी जाप दिली तितून सांगलें. सो युरी आलेमान मेन अशें हे लावन धरलें कित्याक जी ह्या दिसांनी आमी पळयल्या क्रायम जी खूब कडेन आमी पळयतात मर्डर जातात, कोणाची बॉडी मेळटा, कोणाचो रेप जालो म्हणून आयकता. सो रेपा बाबतीन जेन्ना सीएम उलयलो तेन्ना सीएमान एक अशी हायलायट करी सारकी गजाल सांगली की चडशे जे रेप रेजिस्टर जातात, केस रेजिस्टर जातात, त्यो केसीस खंय वळखीच्याच लोकांचे अगेन्स्ट केसी असतात. म्हणजे रेप केस खंय समज रेजिस्टर जाली जाल्यार ती वळखीच्याच लोकां मदीं रेजिस्टर आसता अशें तेणें सांगलें. सो हेचेर सर आतां तुमी हे ओवरऑल हें जें चित्र आसा तें कशें पळयतात? कितें आसा खबर आहा? एक आसा की क्रायम रजिस्टर जावप आनी दुसरें क्रायम डिटेक्शन जावप. तातूंत गोंयचो जो आसा तो गोंयचो वांटो बरो आसा. म्हणजे त्या हितून आसा. म्हजें म्हणणें ताच्या फुडें आसा. म्हजें म्हणणें कितें आसा, हो जो क्रायम जाता पळय ताच्या मुळा मेरेन ओदोळ आमी सांगितलें मुळा मेरेन जायना. आतां एक सादें उदाहरण दिता. कोलवाच्या जेलीचेर एक रेड पडली. तातूंत 200 वयर कितले तरी मोबायल मेळ्ळे. म्हाका सांग ताची सेक्युरिटी कोणा कडेन आसा? ती चेक करूं नाका? तांकां जापसालदार धरूं नाका? हे बाबा फाटी रेड केन्ना पडिल्ली तेचे पासून आतां मेरेन थंय कोण कोण ड्युटी घाल्ले तांची तुमी परेड केन्ना करतले की तांकां सोडूनच दितले तुमी? जेचे मेरेन सरकार कोणाचें वायटपण घेवंक सोदचें ना पळय तेचे मेरेन ही सिस्टम सुदारची ना. हे असेंब्ली आसूं, फुडली असेंब्ली आसूं, नाजाल्यार आनी 5 वर्सांनी जाणारी असेंब्ली आसूं, फक्त फिगराचेर क्रायम वाडली आमी हें करता म्हणटले सरकार, ते म्हणटले क्रायम म्हणल्यार फुडें ताच्यातल्यान ब्रेक थ्रू कितें मेळचो ना. ब्रेक थ्रू जर मेळपाक जाय जाल्यार तेच्या मुळा मेरेन वचपाक जाय. हे क्रायम कित्या खातीर वाडले? क्रायम करपी लोक खंयच्यान येतात? पुलीस व्हेरिफिकेशन तेचेर जावंक ना जाल्यार ताका जबाबदार कोण? टेनंट व्हेरिफिकेशन जावंक ना जाल्यार घर मालकाचेर तुमी कितें कारवाय करतले? हे सगळें जेन्ना हो आमचो हो तुमचो हे पळयनासतना जेन्ना कारवाय जातली पळय, सक्त कारवाय जेन्ना जातली तेन्ना सगळे जाग्यार पडटले. नाजाल्यार ह्या चर्चेक कांयच अर्थ उरचो ना. फुडली असेंब्ली आतां बजेटाची आसतली पळय तेन्ना तूं आनी हांव हीच चर्चा करतलो. अरे ते क्रायम वाडले, पण क्रायम कित्याक वाडले, खंय वाडले, ते कोण क्रायम करपी, हेचे एनालिसीस करून ते थारावपा खातीर एक्शन
जी एक्शन जी आसा ती हो आमचो हो तुमचो म्हजो वोटर बिटर कांय विचार करच्यार एक्शन जावपा जाय. ती एक्शन जेन्ना जातली तेन्नाच गोंय सुदारतलें, नाल्यार हे चर्चेक कांयच अर्थ उरचो ना. सो हो आशिल्लो आयच्या विधानसभेच्या तिसऱ्या दिसाचो नियाळ आनी 2 दीस हे शियाळी अधिवेशनाचे 2 दीस उरल्यात. फाल्यां ब्रेस्ताराक आनी परवा शुक्राराक 2 दीस उरलेले आसात. सो हे 2 दीस ज्यो कितें घडामोडी घडटात त्यो आमी तुमचे मुखार लायव्ह घेवन येतले आनी असोच डेली इवनिंग जो नियाळ आसा, आख्खी दिसाचो जो नियाळ आसा तो आमी तुमचे मुखार घेवन येतले. तो पर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.